हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. सो आयज आसा आषाढी एकादशी. आषाढी एकादशीची तुमकां सगळ्यांक शुभकामनाय. आनी हांव न्हेसोवन वयता ब्राह्मणाच्या देवळान, कित्याक एज तुमकां खबर आसा ब्राह्मणाच्या देवळान आमकां पावणे येतली. सो आयज आमकां पुजा अभिशेक टायप आसा. बाय घरान येयला, बायच्या स्कुलान बी प्रोग्राम आसा. मिन्स स्कुलानसून स्वामीच्या देवळान येतली वारी. आनी भुरगीं ल्हान आसा पळय तांकां डायरेक्ट स्वामीच्या देवळानूय येवं शकता. सो कोणाक पॉसिबल जायना. पेरंट्स कंपलसरी जाय जाल्यार तुळस हाडूं शकता. सो पेरंट्स कंपलसरी. आनी हांव पळयतलें पुजा बीन बेगीन जाली जाल्यार डायरेक्ट आमी थंय वयतलीं, म्हणजे स्वामीच्या देवळान वयतलीं. आनी देवळाक न्हू गायज बेस्ट पेंट केला, दाखयता तुमकां. कंपेर्ड टू इतले वर्स म्हाका ओनूचो पेंट खूबच लायक जालो. म्हाका दिसता भितुरलो पेंट पावणे घरांनी भायलोच देवळाची कमिटी अशें कितें तरी आसा तें भितून दाखयता गोटमान बीन कसो पेंट केला तो. सो हो पेंट केला. सो बॅकग्राउंड अशी खबर स्टेप्स अशी केल्या, अशी सिनरी बीन अशी केल्या. अशें आसता की सोंपताक ऑगस्टान, अंदू ऑगस्टान येयला. एक्चुली जुलयान येता, पूण जुलान पेंट करता. कित्याक मागीर पेंटर जे आसता पळय ते गणपतीची मुर्त्यो रंगोवपाक बिजी आसता. सो ताका लागून पयलींच पेंट करून घेता. सो आमी जुनानूच करून घेतलेले आनी बरें दिसता पेंटींग बीन करून. आतां मागीर मेळटा. आतां विडियो कांय शूट करचें ना कित्याक पॉसिबल जावचें ना. आमी दोगांय पुजेक आसतली, बाय घरा आसा. सो विडियो शूट करपाक कोणूच ना. सो पांय मेळटा. आनी तुमच्या वांगडा हांव म्हाज्या भयणीच्या चेडवाचो म्हणजे श्रीशाचो 5th बर्थडे कसो सेलिब्रेट केला तो शेअर करता. सो टील देन तुमी तो पळया. Up in the air, show it again. 5, 4, 3, 2, and 1.
सो गाईज देवळातली जी पूजा असली ती जाऊन रोकडीच येऊन आम्ही स्वामीच्या देवळान गेले आणि तेन्ना एक प्रेझेंट जी वारी असली स्कुलांसून येयल्ली ती थंय पावलेली. सो आमी सामक्या टायमार पावलेली पण बाय तितले कम्फर्टेबल नासली आनी सगळी जी बायच्या वांगडची भुरगीं बीन आसली ती वीथ पेरंट्सूच आसली आनी सगळ्यांची पेरंट्सूय आसली आनी भुरगीं आसली. सो नर्सरीच्या भुरग्यांक जितले बी आसले तांकां पेरंट्स कंपल्सरी आसले आनी बाकीच्या भुरग्यांक इतले कंपल्सरी कांय नासले. सो मागीर आमी दिंडी बीन आसली बरी खूब मजा आयली, खूब एक्सायटेड. फुडल्या वर्स म्हटलें बाय सारकें जातलें परफेक्ट. मागीर सो तुमकां बर्थडेचे क्लिप्स आवडले आसतले आनी थोडेशे हांवें देवळांतले थोडेशे क्लिप्स काडले कित्याक भुरगीं कम्फर्टेबल आसना, पेरंट्सूय थोडी कम्फर्टेबल आसना. सो जितले जाता तितलेच व्हिडियो काडले आनी दिंडी घालपाक मागीर कोण शूट करतलो आनी दिंडी कशें घालतले. सो बायकूय हांव एका हातीन कॅरी करतालें तशेंच हांवें थोडे थोडे व्हिडियो काडल्या. सो होप तुमकां हो आषाढी एकादशीचो आनी बर्थडेचो व्हिडियो जो आसा म्हाजो आवडलो आसतलो आनी तुमी म्हणटली इतल्या दिसांनी व्हिडियो खंय कितें कशें कितें. एक बरो व्हिडियो काडटा आनी तुमच्या वांगडा सगळी जी स्टोरी आसा डिटेल्स आसा ती शेअर करता. स्टॉलार सुद्दां वचना हालीं कित्याक स्कूल आनी स्टॉल मॅनेज करपाक जायना, आफ्टर गणेश वयतली. सो टील देन होप तुमकां हो व्हिडियो आवडलो आसतलो आनी अपकमिंगूय व्हिडियोची वाट पळयत रावा, रोखडेच येतले. टील देन बाय, टेक केअर. आनी व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.